काणयेचें नांव एके मर्यादेची काणी. काणयेकार वल्लीकॉटस आजेकार. एके मर्यादेची काणी. धाकटी ती जीणभर धाकटीस. आमची मर्याद काडूंक जल्मल्लें कोण ना. राव तिका ह्या पोटी सारकी बूद शिकयता. फोनाचो रिसिवर सकला दवरच्या आदीं म्हज्या तोंडांतून जोरान आयिल्लीं उतरां आयकून वोल्तेराचेर बसून दिसाळें वाचून आसच्या म्हज्या बायलेन आपल्या तोंडांत कितेंच सांगलें ना, तरी तिच्या दोळ्यांनी तात सार आसलो तो हांवें पारकिलो. हेच विशयाचेर आदल्या हप्त्यांत आमचे मदें सुरू जाल्लें उलोवणें झगडें जावन बदललें. हे फावटी आमची 3 हप्त्याची रजा विबाड करूंक म्हाका नाका आसलें. पोट भरचें काम सुणें माजरी करता अशें म्हणून कुटुंबाची मर्याद वाटेर घालची वे. ती आमच्या सयऱ्यां समोर ती वाटेर घालची वे. तिच्या सवालांत वाजबी राजांव आसलें, पूण हांवूय कितलें म्हूण सोंसतलों. एकलीच भयण म्हणून तिच्या कुशे अनुसार तिका गांवांत खाजर करून दिल्लें. म्हाका पयलींच कळीत आसलें, चेडो काम करून खावचो न्हय, हरदें फुलोवन मुर्दारगी दाखोवन तांचें हांचें लुटून खावची हाची संवय गांवभर लोक फाटल्यान उलयतालो. दोत ना, पूण देण्या रुपार कांय दिल्लें उणें नासलें. 30 पावंडां भांगार, नगदेन 5 लाख, इतलेंच न्हय, काजराचो सगळो खर्च हांवेंच पळयलो. व्हडलो भाव न्हय. काजर म्हळ्यार कितें खेळवे. एकाच वर्सान तिका एका भुरग्याक अशें 3 वर्सांनी पाटापाट त्या भुरग्यांक बाळान जातना देण्या रुपार दिल्लें सगळें भांगार तिच्या घोवान आडो घाला म्हणून गांवार कोणेंगी केल्ली खबर म्हज्याय कानांनी पडली. तुका विचारूंक जीब नावे. तूं शीदा विचार. तें भांगार दिल्लें तुका हात पाय भाड्याक दिवन काम करिनासतना जियोंक न्हय. बायलेचें कडक्क उतर जिरोवंक म्हाका त्रास जाताले, पूण एका तराचो इगो म्हज्या मतींत आसलो. म्हजी बायल पळय, तिच्या कुटुंबाचो गूट केदींच सांगिना. तिचो भाव लोटरेचो धंदो करता, जुगार खेळ खेळयता आनी आडवटेन कमयता. तें म्हाका कळीत आसलें तरी ताचे विशयांत एक शब्द आयकूंक ती तयार ना. पूण म्हज्या भयणीची तनकी करूं मुखार. अशें म्हणून म्हाकाय म्हज्या भयणीचेर राग ना म्हणून न्हय. आसूं दी, म्हज्या रक्ता संबंदाची म्हणून काजर जाले उपरांत सयत तवळ तवळ तिका दुडवंत कुमो केल्ली. ती म्हजीच जबाबदारी म्हणून हांव आजून लेखतालों. वय, तुजी जबाबदारी. तुजो भाव पळय, आपणाक कितेंच पडून गेल्लें ना म्हणून बोंबय आसा. जीव आसा गी मेला गी म्हणली खबर सयत ना. ताका कित्याक कुटुंबाची फिकीर ना. घरचो सगळो खर्च कित्याक तुवें एकल्यानच पळोवचो. फाल्यां कांय जाग्याचो वांटो घेवंक सगळीं आयतीं आसतलीं न्हय. बायलेन परत तेच निबान कोंकचें म्हाका करंदायेचें जाल्लें. म्हजे लागीं घेवचें सोड, रीण म्हणून मागून वेल्ले सयत फाटीं दिल्लें नात. तांकां धाडटो म्हळ्यार फकत दुडवाचो मुदो. दुडू जावं दाना रुपार वा रिणा रुपार. दूड घेवंक ती कसलींय निबां आनी कसलींय रुपां घेवंक तयार. ना तर धाडटूच दुस्मान म्हणलें चिंतप वेगळें. म्हजे लागीं कितें दुडवाचो रूख आसावे. पूण म्हाका विशेश करंदाय भोगली म्हज्या मावाड्यांत. तांकां सयत म्हजी भयण आमच्या सयऱ्या देऱ्यांगेर वचून रीण मागतना तीं तिका तूक लावन हांसतात आनी तें म्हजो धाट्टू म्हाका कितेंच कुमो करिना म्हणलो फोटी मारता म्हणलें आयकून कठीण चिडलो, तितलेंच दुखलो सयत. आदल्या वर्साय अशेंच घडलें. सगळें वर्स त्या गल्फाच्या रेवेच्या गांवांत घोळून वर्सान मेळच्या 3 हप्त्यांच्या रजेर आयले वेळार हेच करकरे, रीण, पिडा, दुबळीकाय म्हणून जेव उरलें शीत पोटाक लागना जाल्ली स्थिती जाताना आनी मुखार गांवांक येवचेंच न्हय म्हणून गुप्ती निचेव केल्लो हांवें. पूण कितें करचें. परगांवांत आसतना गांव जाय, गांव आसतना परगांव जाय म्हणून बगता. हे फावटी येदोळूच तेगांनी म्हाका कुद्दू फोन करून सांगलें, आळे रे, तुज्या भयणीक इल्ली बूद सांग. तें सुण्या माजरा लागीं रीण विचारून तुमची मर्याद वाटेर घालून आसा. आयकून म्हजो इगो सोडलो. आदल्या वर्सा अशेंच तिच्या घोवाक आपोवन
हांवें विचारले वेळार ताणें दिल्ली जाब म्हजी विजा जावंचार आसा. एजंटान 25,000 विचारले. हांवें ते एकल्या वळखीच्या लागीं मागून दिल्यात, पूण आतां तो वळखीच्याक तुर्तान पाटी दिवंक मागून आसा. उलयतना कांय ताच्या तोंडांतून मोतयांच गळटालीं. कितेंय आसूं दी, भयणीचोच घोव पळय. कांय फाल्यां बरो जातलो आनी म्हज्या भयणीक बरें करून पळयतलो म्हणलें चिंतपान हांवें सयत बँकांतली एफडी मोडून ताका दिल्लें. दीस हप्ते म्हयने उतरले तरी विजाय ना, घेतले पयशे नात. जशें एक सांगणी आसा, कुर्ली ना, कुर्लेक धरूंक गेल्लो हातय ना. वय तुका कशी तकली ना. फाल्यां तुकाय भुरगीं जातलीं, तांचो फुडार म्हणली खंत तुका कशी येना. देखून तूंच तुज्या भावाक, भयणीक आनी तिच्या आळशी घोवाक पोस. थोडे दिसां खातीर म्हज्या भावाक 15,000 मागले मात्र तेय तो वाडी रुपार फाटीं दितो. पूण ना, तुका दिवंक तुजे लागीं नात पयशे. म्हाका कोणाच्या रक्ताचे पयशे नाकात. म्हजे पयशे मिनतीचे देखून बरे कामाक दिल्यात हांवें पयले फावटी पयशे दिल्ले विशीं तिचे लागीं ओपून घेतलें. वय म्हजो भाव कोणाचे रगत चिवता. तुज्या भयणीच्या घोवा परी आपल्याचेंच रगत चिविना न्हय. इतलेंच उलोवणें जाल्लें. उपरांत तिच्या दोळ्यांतून उदेली दुखांची झर हें सगळें म्हाका सदांची संवय जाल्ली. पूण ह्या फावटी आपूण कोणाकय एक पयसो सय दिवचो ना. हांवें मोतीन तसो निर्णय केल्लो. पूण ह्यो खबरो म्हाका पिसांतर करताल्यो. पोर थांगेर वाड्याची जमत आसली. तांणी जमलेल्या सर्वांक केटरिंगाचें खाण आनी पिवोवन हाडोवन दिलां. कोणाचें मागून हाडून वाड्याच्या जमातेक कित्याक खर्च करी जाय. फिरगसगारान म्हज्या तोंडांत उतरां घाल्लीं. हस्तीक दाखोवंक आसचे दांत वेगळे, साबूंक आसचे दांत वेगळे न्हय वे. आमी पोटाक नासल्यार इवडना, पूण वाड्या जमातींनी सारकें खावंक पिवंक दिनातल्यार गांवभर लोक खबरो करता न्ही. हांवूय बोलतेंच उलयलों तरी म्हज्या मोतीन तेंच चिंतप आसलें. तूं कडाक सांग या, आमकां येदोळ पिळिल्लें पुरो. आयच्यान खंयच्याय सेऱ्यांगर पयशे मागूं वेशी तर तुजें पेंक अडमोवन घालता म्हूण धमकी दी. सत सांगचें तर फाटल्या थोड्या दिसांनी हेंच आयकून म्हज्या मोतीन सयत तितलोच राग आनी कर्करे भरून गेल्ले. घडयेचो सुशेग मोतीक नातलो. देखून फाल्यां सकाळीं उठोन भयणीकर वचून तिका कठीण उतरांनी बेस्टावणी दिवन येतलो. म्हजें उतर आयकना तर आयच्यान ती म्हजी भयणच न्हय, ती मेल्या म्हूण लेखतलो. अशें रातभर कूस परतीतना हांव चिंतून आसलों. सकाळींचो नाश्तो जातच भायर सरच्या म्हाका पळोवन समजल्या बायलेन विचारलें, हळे सोश्याकी एक गड आसा. दिल्ली सळगी मस्त जाली. आतां तरी तुज्या भयणीक जागवण दी, नावे शीत वचून पेज जावंक आसा. म्हज्या मोतीन दळसून निर्णय आसलो आनी धाकटे भयणीच्या घरचे वाटेर सयत चिंतून रागार पेटतालो. म्हज्या बोल्सांत कांय 500 रुपया मात आसले. म्हज्या मोतीन आतां सांगूंक उतरां आसलीं. म्हाका अजाप भोगता तूं म्हज्याच रक्ताची भयण म्हणूंक. तूं कोणा लागीं वचून पयशे मागूंक लज दिसना वे गो. खंय गेल्या तुजी मर्याद. तुज्या घोवाक काम करूंक सांग. तुका आनी तुज्या भुरग्यांक पोसची जबाबदारी तुज्या घोवाचे शिवाय संवसाराची न्हय. तुज्या घोवान तुजे लागीं रीण रिपार व्हेल्ले कांय 60-70 मीक वतीत. हांव तिचें घर रिकतना भायल्या सोप्याचेर दोगां भुरगीं खेळून व्यस्त आसलीं. भितर एका भुरग्याचें रडणें आयकतालें. भयण वा तिचो घोव कोणीय दिसली नात. देखून त्या उक्त्या दारांतल्यान हांव घरा भितर गेलों. सालांत बसूंक पोरणी कदेलां मात्र आसात. आदले फावटी हांवेंच दिल्लो सोफा, मेज आनी 2 नवीं कदेलां दिसनातलीं. कांय तीं सयत विकून केल्यांत आसतलीं. हांवें मोतीन ते लेख घालें. हे फावटी सोडिचो ना. खंय लिपून बसल्यार सोदून दोगांयकी भूत शिकयता. आयच्यान तांणी आमच्या खंयच्याय सऱ्या लागीं हात उदारे करिनाय. हांव मोतींत तोच आठव करून भितरल्या कुडार गेलों. भितरल्या कुडान मातसो काळोख आसलो, पूण कोणेंगी पिरंगोवचें आयकतालें. पळयतना धरणीचेर सोडयल्या मांद्रेचेर एकली बायल न्हिदोन पिरंगता. हांवें कोण तें म्हणून आवाज दिल्लोस तिणें दोळे दट्टो म्हणून उक्तें करून थंयच मांद्रेर उठोन बसलें. म्हज्यान पातयेवंक जालें ना. म्हजी धाकटी भयण पिड्येंत न्हिदल्या. दट्टो, दया करून राग करिनाका दट्टो. म्हाका कळीत आसा तूं म्हजेर मस्त रागार आसाय म्हणून. हांव सलवलीं दट्टो. म्हजो घोव काम करिना
आनी विजा विजा म्हणून भुरग्यांच्या गळार अशें भांगार सयत आडवगलां. एका वाटेन म्हजी तकली फुडावटीची पिडा, दुसरे वाटेन भुरग्यांक सयत नीस पेज हाडची गत नासतना हांवें सयऱ्यांगर वचून तरी मागून हाडचें. म्हाका वखद हाडूंक पयसो ना तर ओडना तें हांव सोंसतां, पूण म्हज्या भुरग्यांनी उपाशीं आसचें म्हाका पळोवंक जायना धाडटो. म्हाका दया कर, माफ कर. तिचीं उतरां आयकतना म्हाका तकली घुंवळ आयले बरें भोगलें. म्हज्या तोंडांतली जीब उलोवच्या आदीं म्हज्या हातांनी म्हज्या बोल्साक रिगून ₹500 नोट काडून जाल्लो. देव बरें करूं.